नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आणि सध्या गोंयान जो वाद किंवा जो एक मोठे प्रकरण गाजता, वाद म्हणया नाका आमी तेका प्रकरणूच म्हणया, आणि त्या प्रकरणाची व्याप्ती आता दिसान दीस वाढत आसा। एक एक बायलूच म्हणया, कारण सध्या आमी जर हें प्रकरण पळयत जाल्यार ह्या सगळ्या बायलांचो धुमाकूळ ह्या प्रकरणान आमकां दिश्टी पडटा। सुरवात जी जाल्ली सगळ्यान पयलीं म्हणजे सध्या जें प्रकरण गाजता तें आसा पुजा नायकाचें। पूण पुजा नायका पयलीं सुद्दां सगळ्यान पयलीं एक प्रकरण बिचोले म्हाका दिसता पुजा नायकाच्या पयलीं म्हयनो देड म्हयनो 2 म्हयन्या पयलीं जाल्लें तें म्हणजे प्रिया यादव। आनी ही प्रिया यादव बिचोलची, आनी ह्या प्रिया यादवान बिचोले कितल्याशाच जाणांक नोकरी दिता म्हूण सांगून फटयले, म्हणून स्वता थळावो आमदार सुद्दां पुलीस स्टेशनार गेल्लो बिचोलेचो तिका अटक करा म्हणून, जे फटवल्ले लोक आसा तांच्या वांगडा। आनी ती आयज निमणे पुलिसांक मेळिल्ली आसा, आनी ती आशिल्ली कोल्हापुरात ती फाटले सुमार 2 म्हयने दडून राविल्ली, आनी तिका आयज निमणे पुलिसांनी उखल्ल्या। आता सद्याची लेटेस्ट आमी अपडेट जर पळयत जाल्यार ही जी प्रिया यादव आसा तिका 7 दिसांची पुलीस कस्टडी जी आसा ती मेळिल्ली आसा। आता ही प्रिया नायक जाली। पुजा नायकाच्या बाबतीनूय अपडेट आयज आसा। पुजा नायक जी बिचोले पुलिसांच्या ताब्यान आशिल्ली, म्हणजे अटकेन आशिल्ली, तिची पुलीस कस्टडी आता आनीक 2 दिसांनी वाडल्या। म्हणजे ती पयलीं माड्डोळ पुलीस स्टेशनान तेंच्या ताब्यान आशिल्ली, अटक तिका जाल्ली, मागीर थंय तिका जामीन मेळ्ळो आनी मागीर रोखडोच बिचोले पुलिसांनी तिका अटक केली। 5 दिसांचो तिका पुलीस कस्टडी दिल्ली, ती आता आनीक 2 दिसांनी वाडयल्या। आणि तिसरी बायल मनीस ह्या प्रकरणातली जिका आयज अरेस्ट जाल्या ती म्हणजे दीपश्री सावंत। सो ही 3 वेगवेगळी प्रकरणां आसात। प्रकरणां सगळी कॅश फॉर जॉबा खातीरूच आसात, बट तिगांची 3 वेगवेगळी प्रकरणां। ही दीपश्री सावंत म्हणटा ती एब्सकॉन्डिंग आशिल्ली, तिका लुकआउट नोटीस काडिल्ली, तिका आयज फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली आसा। आता सगळ्यात पयलीं आयज जी फाटले 2 म्हयने बेपत्ता आशिल्ली ह्या प्रकरणातली ती म्हणजे प्रिया यादव। तिच्या बाबतीन आमी थोडी तिची पार्श्वभूमी जाणून घेवया की कशे तरेन ती लोकांक फटयताली। आता ही जी प्रिया यादव जी आसा तिका आयज अरेस्ट केले, आनी भांगर आनी गाडी अशें मेळून तिच्या कडल्यान वट्ट 27 लाखांचो जो माल आसा तो जप्त केला पुलिसांनी। आमी जर पळयत जाल्यार लक्ष्मी दलवाई, रेजिडेंट्स ऑफ बिचोली, नेटिव्ह ऑफ बेळगांव, कर्नाटक, ताणी सगळ्यात पयलीं कागाळ केल्ली जुलय 2023 आनी ती जी आसा तिचे बरोबर ह्या प्रिया यादवा बरोबर एका पुलीस कॉन्स्टेबल जो आसा तेजोय भितर सहभाग मेळिल्लो। तेजें नांव आसा रोहन वेंजी म्हणून। तेका पयलीं अटक केल्लो, ही एब्सकॉन्डिंग आशिल्ली। आता हिची मोडस ऑपरेंडी कितें आशिल्ली तर ही बायल कितें करताली, ही बायल अशें सांगताली की कोल्हापूर रेल्वे स्टेशना लागसार आपलो जमनीचो एक प्लॉट आसा, आनी तो जमनीचो प्लॉट रेल्वेन मागला, आनी त्या बदल्यान रेल्वेन तिका अश्युअर केला की 10 गव्हर्मेंट जॉब रेल्वेन दिता म्हूण सांगून। सो अशे तरेन तिची ती मोडस ऑपरेंडी सगळी आशिल्ली। आनी आतां हेजेर विश्वास बसचो लोकांक म्हणून ती कितें करताली तर ती ते जे कोण तिच्या जाळ्यान सापडटा तांकां कोल्हापूर घेवन वयताली। कोल्हापूर एक रेल्वे स्टेशनाच्या कुशीक जमनीचो प्लॉट आसा तो दाखयताली, आनी अशेच तरेन ही जी लक्ष्मी हलवाई म्हणटा तिकाय ताणें तशेंच केलें। कोल्हापूर व्हेलो, तो प्लॉट दाखयलो रेल्वे स्टेशना कुशीक, आनी तिचोय विश्वास बसलो आनी तिणी तिका पयशे दिले। लक्ष्मी हलवाईक तो सगळो प्लॉट बी दाखोवन जाले उपरांत लक्ष्मी हलवाईन सगळ्यात पयलीं गोंयान आयले उपरांत तिका पयलो इन्स्टॉलमेंट दिलो तो 10 लाखांचो तिच्या बर्थडे फ्लॅट जो आसा थंय, आनी हे 10 लाख दिले रेल्वेन 2 जॉब दिता म्हूण सांगून तिच्या भुरग्यांक, लक्ष्मी हलवाईच्या म्हणजे जी कंप्लेनंट आशिल्ली ती, आनी तिचे कडल्यान ती सर्टिफिकेट्स बीन सगळी भुरग्यांची बीन घेतली। थोड्या दिसांनी प्रिया यादवान आनी 6 लाख घेतले आनी सांगले की पेपर वर्क बीन थोडें करपा जाय अशें म्हणून आनी 6 लाख घेतले। म्हणजे पयलींचे 10 लाख मागीर 6 लाख। आनी ओवरऑल हें सगळें प्रकरण जेन्ना फसवणुकीचें जालें तेन्ना वट्ट 20 लाख रुपया ह्या प्रिया यादवान त्या लक्ष्मी हलवाई कडल्यान घेतले। आनी ह्याच सगळ्या तपास करता करता मागीर भितर पुलीस कॉन्स्टेबल मिस्टर रोहन वेंजी म्हणटा तेचो सुद्दां भितर ती आस्पाव ह्या प्रकरणान मेळ्ळो, आनी तो सस्पेन्शनान आसा, अरेस्ट केल्लो आसा। आनी तेची 2 बँक खातीं जी आसा ती फ्रीज केल्ली आहा पुलिसांनी। सो
हातून भितर आनी फुडें म्हायती जी मेळ्ळी ती प्रिया यादवान ही जी कंप्लेनंट आहा तिच्या कडल्यान भांगरूय घेतलें, तेंय घाण दवरलें आनी 116 ग्रामांचें भांगर आनी वर्थ एप्रॉक्सिमेट 9 लाख रुपया तें सुद्दां तिच्या कडल्यान जें आसा तें आतां ताब्यात घेतिल्लें आसा. आनी ह्या इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे हें कितलें भयंकर फसवणूक ही प्रिया यादव म्हणटा तिणी केल्या. फुडें जेन्ना सगळो तपास जालो तिच्या अनुशंगान तेणें आनी कितल्या जाणांक तोपी घातली आसतली हें जेन्ना पळयलें तेन्ना वट्ट बिचोले वाठारांत लागीं 1 कोटीची टोपी ह्या बायलेन लोकांक घातल्या की जॉब दिता म्हूण सांगून. आनी तिची मोडस ऑपरेंडी जी आसा ती हांवें तुमकां सांगली की ती आपलो प्लॉट आसा म्हणून सांगतली कोल्हापूर रेल्वे स्टेशना लागसार आनी त्या रेल्वेक तो प्लॉट जाय म्हणून सांगतले आनी त्या बदल्यान रेल्वेन तिका गव्हर्मेंट जॉब आनी शॉप्स दिता म्हणून सांगला. अशे तरेन ती सगळी ती चित्र रंगयताली आनी ह्या सगळ्यांक ती फटयताली. आतां तिका जी अटक केल्ली आसा ती ट्रेस जाली फुलेवाडी कोल्हापूर म्हणटात थंय ती फाटले 2 म्हयने दडोन राविल्ली. आनी आयज ती जेन्ना तिका अरेस्ट जाल्या तेच्या बरोबर पुलिसांनी तिच्या कडल्यान हुंडाय वेन्यू कार रजिस्ट्रेशन नंबर GA11A7037 ही गाडी ताब्यात घेतल्या. त्या उपरांत हुंडाय ग्रँड i10 रजिस्ट्रेशन नंबर GA11A6001 ती ताब्यात घेतल्या. मागीर वेस्पा स्कूटर विथ रजिस्ट्रेशन नंबर G11J7291 आनी एक्टिवा स्कूटर रजिस्ट्रेशन नंबर GA04P0322 आनी ह्या अशे तरेच्यो ह्यो सगळ्यो गाडयो इतल्यो 2 व्हिलर 4 व्हिलर ह्यो ताब्यात घेतलेल्यो आसा. आनी कॅश तिचे वर्थ जे आसा ह्या सगळ्या गाडयांचे ती सुमार 18 लाख जाता. सो अशे तरेन जी बायल आमी म्हणपाक शकता जिणें बिचोले वाठारांत कितलेशेच लोकांक टोपी घातली आनी ह्या सगळ्याचो जेन्ना कॅल्क्युलेशन करता तेन्ना ते लागीं 1 कोटीची टोपी ह्या बायलेन लोकांक घातल्या. ते बायलेक प्रिया जाधव म्हणटा तिका आयज पुलिसांनी निमणे अटक केल्या आनी तिका आतां 7 दिसांची पुलीस कस्टडी ही दिल्ली आसा. तेच्या उपरांत दुसरें प्रकरण जें ऑन गोईंग आसा चालू आसा तें म्हणजे पुजा नायकाचें. पुजा नायक प्रकरणान तर एक वेगळें गंभीर मोडन घेतलां. एक आमी जर पळयत जाल्यार ह्या प्रकरणान पयलो बळी गेला श्रीधर सतरकार म्हणटा तो केरी वाठारांतलो केरी फोंडा वाठारांतलो तेणी गोळ घेवन आत्महत्या केल्या. दुसरो अजीत सतरकार म्हणून जो ह्या प्रकरणान तिच्या वांगडा अटक जाल्ली तो बेलाचेर आतां भायर आसा. सो एक आत्महत्या ह्या सगळ्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणान जाल्ली आसा आनी हें खूब भयंकर प्रकरण आसा. सो ह्यो 2 ज्यो आसा त्यो केशी जाल्या. तिसरें प्रकरण जें आसा ती त्या प्रकरणांतली जिचेर लुकआउट नोटीस पुलिसांनी आउट केल्ली ती आसली दिपश्री सावंत. तर ती एब्सकॉन्डिंग आशिल्ली आनी दिपश्री सावंताक म्हणजे दिपश्री सावंताचो इन्वॉल्वमेंट कसो मेळ्ळो जाल्यार तृप्ती रुद्रेश प्रभू जी गांवकरवाडा उसगांव हांगासरली रेजिडन्स आसा तिणी फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ केल्ली एक सागर नायक म्हणटा तेका. सागर नायक वो नागजर रावपी आनी तिणी अशी कंप्लेन केल्ली की सागर नायकान आपल्या कडल्यान 15 लाख रुपया घेतले आनी हें सांगून घेतले की प्रायमरी स्कुलान टिचर म्हणून आपूण तुका लायता दीपक मेमोरियल एज्युकेशन सोसायटी मार्शल हांगासर आनी इतलें सांगून तेणें 15 लाख रुपया आपल्या कडल्यान घेतले आनी आजून पर्यंत तेणें आपल्याक तो जॉब काय दिल्लो ना म्हणून. सो ही कागाळ केले उपरांत फोंडा पुलिसांनी जो आसा तो सागर नायक म्हणटात तेका अटक सगळ्यान पयलीं केली. आनी सागर सुरेश नायक अशें ताचें नांव तो रावपी हवेली कुर्टी फोंडा हांगाचो. ताजे उपरांत सागर नायक जो आसा तेणें ह्या केसीन आनीक नांवां घेतली. तेतून पयलें नांव येयलें तें म्हणजे सुनीता वायफ ऑफ शशिकांत पावसकर आनी दिपश्री सावंत गांवस म्हणटा तिचें जिका आयज अटक केल्ली आसा. सो सागर नायकान हें सगळें सांगल्या उपरांत सुनीता शशिकांत पावसकर जी हेडमास्तर आशिल्ली तिका पुलिसांनी जी आसा ती सगळ्यान पयलीं अटक केली. तिणी आपली इन्वॉल्वमेंट जी आहा ती भितर आसा म्हणून सांगली. तेज्या उपरांत पुलीस जी आसा ती हे दिपश्री सावंत जी आसा तिच्या सोदान आशिल्ले म्हणजे सागर नायक तेका उपरांत बेल मेळ्ळो. सो ही जी दिपश्री आसा ती मेळनाशिल्ली आनी तिका लुकआउट नोटीस काडिल्ली आनी तिका लास्ट आयज बेळगांव डिस्ट्रिक्टांतल्यान कर्नाटकांतले बेळगांव डिस्ट्रिक्ट जे आसा थंयच्यान पुलिसांनी टॅक्निकल सर्वेलन्स करून उखल्लेली आसा.
ही जी दिपश्री सावंत गावस आसा हिका आयज फोंडा पुलीस स्टेशनान हाडली. दिपश्री वायफ ऑफ प्रशांत म्हातो रेसिडेंस ऑफ फ्लॅट A2404 चामुंडा रिवर पार्क तिवरे माशेल हांगासर. आणि ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशन शी एडमिटेड हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्रायम आणि शी प्लेस अंडर अरेस्ट. सो अशे तरेन ही दिपश्री सावंत जी आसा तिचो इन्वॉल्वमेंट ह्या सगळ्या भितर जो आसा तो मेळिल्लो. आणि ही एक टोपी मास्टर असो एकंदर तिचो हो सगळ्या भितर वावर जो आसा तो सापडलेलो आसा. सो ह्यो 3 महत्वाच्यो अपडेट कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतल्या आयच्या दिसाच्यो आसात. त्या भायर आमी जर पळयत जाल्यार मुख्यमंत्र्याक आयज जेन्ना आमी विचारलें की बाबा ह्याच संबंधी तेणी सांगलां की कोणाकूच सोडचें ना. त्या भायर तेणी एक अशें आवाहन केलां लोकांक, तेणी एक उलो मारला की जर तुमकां कोणें फटयलां आसत अशे पयशे बी घेवन जाल्यार तुमी येवन त्यो फुडें सरचे आनी कागाळ नोंद करच्यो. सीएम म्हणटा की लोक फुडें सरून कागाळ नोंद करपाक सोदिना म्हणून किंवा कंप्लेन करपाक सोदिना. सो सीएमान आयज खुद्द आवाहन केलां की लोकांनी कंप्लेन करच्यो म्हणून. आनी कोणाकूच ह्या प्रकरणान आमी सोडचें ना अशे तरेचें विधान हे मुख्यमंत्र्यान केलां. सो सद्या आमी जर पळयत जाल्यार हें कॅश फॉर जॉब प्रकरण गोंयांत बऱ्याच प्रमाणान गाजता. आनी हेतून मुखेल कल्प्रीट जी आसात त्यो सगळ्यो बायल्यो आसात. म्हणजे जावं ती प्रिया यादव आसूं किंवा पूजा नायक आसूं, आतां दिपश्री सावंत आसूं, ताज्या पयलींची सुनीता पावसकार आसूं आनी मेन आतां सद्याची आहा ती पूजा नायक ती आसूं. सो हे सगळे क्रायम जे जाल्ले आहा किंवा लोकांक टोपी जी पडलेली आहा ती ह्या सगळ्या बायलांनी लोकांक टोपी घातल्या अशें आमी म्हणपाक शकता. सो हें कितलें गंभीर प्रकरण आसा तें सांगपाची आनी गरज ना. सो जशें सीएमान सांगलां की आमी आयज जेन्ना बाजारान वयता किंवा खंय चायेच्या गाड्यार जर केन्नाय कोणें गजाली केल्यो किंवा आनी खंय जाल्यार हो सूर सर्रास आयकपाक येता की गव्हर्मेंट जॉबा खातीर आपणें इतले पयशे दिले किंवा तितले पयशे दिले म्हणून. सो आतां हो एक रायट टायम येयला की सीएमान स्वता सांगलां की बाबा फुडें सरा आनी कंप्लेनी करा म्हणून. सो म्हाका दिसता ज्या लोकांनी आजून कंप्लेनी केल्ल्यो ना किंवा तांच्या वांगडा जो इन्सिडंट घडला किंवा तांकां जर कोणी टोपी घातल्या आनी तें जर आजून तांच्यांनी तेचेर कांयच भाश्य केलें ना किंवा कांयच आजून पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केल्ली ना जाल्यार तांच्यांनी करपाची गरज आसा. आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय की जॉब म्हणटा तो किंवा सरकारी नोकरी ही जर अशी विकपाक लागल्यो किंवा ह्यो अश्यो जर अशी प्रकरणां घडपाक लागली जाल्यार एकूण यंत्रणे वयलो विश्वास हो वयतलो. आनी म्हाका अशें एक सांगनशें दिसता लोकांक की जशे पयशे जितले लोक घेता हे जितले दोशी आहा ताचे परस सुद्दां जे लोक पयशे दितात ते तेचे पेक्षा चड दोशी आसा. आनी भारताचो आमचो किंवा आमची न्यायालयीन वेवस्था किंवा कायदे सुद्दां सांगतात की जो पयशे घेता ताचे परस सुद्दां जो पयशे दिता हो चड दोशी आसता. सो म्हणून सरकारी नोकऱ्यां खातीर अशे पयशे दिवप ह्या भानगडीन तुमी पडूं नाकात. नाजाल्यार एकंदर ही जी यंत्रणा आसा आमची जी एडमिनिस्ट्रेशन आसा किंवा लोकशाही आसा ती सगळीच कोसळून पडटली. सो पयशे दिवन सरकारी नोकऱ्यो घेवप हें खरोखरच चुकीची गजाल आसा. आनी आजून सुद्दां जर तुमच्या वांगडा अशें घडलां, इवन हांव आतां एक फ्रँकली सांगता, हांव एक पत्रकार आसता, पत्रकार असल्या कारणान आमकां सुद्दां एक एकदां लोक विचारता किंवा लोक त्या दृश्टीन आमच्या कडेन येता, म्हाज्या कडेन येयल्ले आसा कितलेशेच लोक की बाबा पळय मातशें तुमी मंत्र्यांक वळखता किंवा आनी कोणाक वळखता, हे इतले पयशे घेया, आपूण इतले पयशे दिता आनी आपूण आपलें काम करून दी अशें ही सुद्दां सांगप म्हणजे मुर्खपणा. अशें करपाक जायना. म्हाज्या कडेन सुद्दां लोक येतात की सांगपाक की पयशे घे, तुका हो वळखता तो वळखता, कामां करून दी. पूण हांव तांकां स्पश्ट सांगता की बाबा ना, आयज पर्यंत आमी तसलें केन्ना करून आनी खरें म्हणजे कोणें करपाकूय जायना. आनी पत्रकारांनी सुद्दां किंवा ह्यो फक्त म्हाज्याच वांगडा अनुभव येतलो अशें न्ही, बाकीच्याय पत्रकारांक सुद्दां अशेंच जालां आसतलें की लोक पत्रकार म्हटल्या उपरांत तेंचो आमदार मंत्र्यां कडेन संबंद येता किंवा तेंच्यो वळखी आसतात. सो जर पत्रकारांनी सुद्दां हातून सुजाण एज अ नागरीक म्हणून अशे जे लोक तुमकां एडवायस दितात किंवा सांगतात पयशे घे आनी आपलें काम करून दी बी म्हणून, ते करचें न्ही आनी तांकां एडवायस करचो की बाबा आनी कोण जर तुमच्या कडल्यान पयशे घेता आसत जाल्यार तांकां तुमी दिवं नाका म्हणून. सो आयच्या दिसाच्यो कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतल्यो ह्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स आसात. ह्या प्रकरणांत आमी लक्ष दवरून रावतले. जे कितें अपडेट्स आसा ते आमी तुमच्या पर्यंत अशेंच पावयत रावतले, कारण
नोकऱ्यां खातीर पयशे घेवप आनी ओवरऑल जर नोकऱ्यो विकपाक नोकऱ्यांची अशी विक्री सुरू जाली जाल्यार ती खूब भयंकर अशी गजाल आसा आनी ती अजिबात जावपाक जायना. देव बरें करूं.